वारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदाच गाता काळजात दिन वाजता मोगाच्या स्पिरितान सौम्या आमका एकवटायताय दैवीक तुझ्या बळान सौम्याची वीट तुला बैताय तळबारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदाच गाता काळजात दिन वाजता मोगाच्या भाऊ भयणीनो आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटोवचे प्रधान याजक जावन आसात बाप जॉयसन कार्मेलीत याजक प्रस्तुत तांझानियाच्या आफ्रिका हांगासर आपलं मिसांव वावर दिवन आसात राजे खातीर ह्या गांवांक आयल्या तेन्ना आयचे मिसाचे बलिदान ते भेटयतले सांगत आसता दोग जण आमचे कार्मेलीत तांझानिया गांवचे याजक हांगासर आसात म्हज्या उजव्या कुशीन आसात बाप रेजिनाल्ड सफारी आनी तशेंच म्हज्या दाव्या कुशीन आसा बाप एडविन मोशी दोगी कार्मेलीत याजक पयल्या फावटी आमच्या ह्या देशाक हांगासर आयल्यात आनी आयचे मिसाचे बलिदान साहा भेटून जावन आमच्या संगता करतले आयचे मिसाचे बलिदान भेटयत आसतना तांझानिया गांवांत वावर दिवचे आमचे सर्व कार्मेलीत मिशनरी खातीर आमी मागया आनी तशेंच तांचे मिसांव बऱ्या रितीन जावच्याक देवाचो आशिर्वाद तांच्या कामांत आनी तांच्या जिणयेंत पडोवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या स्मे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवा तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो क्रिस्तताई मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो पयल्यान पयलें देवाक आमी अर्गां देवया हो आमकां दीस दिल्ल्याक आनी तशेंच सर वायटा विघ्नात तें राखून व्हेल्ल्या खातीर आयचे दिसा पवित्र सभा भाग्यवंतो फिलीप आनी जाकोब धर्मदूत हांचें फेस्त आचारान करता आनी ह्या फेस्ता मुखांत आमकां हर एकल्यांक आपोवणी दिता जेजू सारकें जावच्याक जेजूस म्हणटा आयच्या वांजेलांत हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत आनी ह्या दोगां शिसांनी देवाचें आपोवणें स्विकार केलें ताच्या वाटेक तांणी काल्तिमान घालो आनी निमाणे पर्यंत ते तिरासेनेन रावले तांच्या मिसावांत आनी सान पावलो पयल्या वचपांत कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो ताचो अनुभव वांडटा जेजू ताका दिश्टी पडलो आनी ताचो कितें अनुभव आसा तें दमास्काच्या वाटेंत आनी तशेंच हेरा भाग्यवंतांक धर्मदूतांक फिलिपाक आनी जाकोबाक जाल्लोय ताचोय तो तांचो अनुभव सांगता मोगाच्यानो हो ताचो अनुभव सांगतना आमी हर एकली जावन आसात देवाची धर्मदूत वा मिशनरी आमी आमचो अनुभव कितलो आमी हेरांक वांटला आमी बावतीस घेतली हर एकली जावन आसा तांचे शीस तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी नियाळ करया आमकां जाल्लो अनुभव आनी तशेंच आमच्या मिसावांत सदांच तिरासनेन रावच्याक जाय जाली कृपा तसो आमकां देव फावो करून दी तर ह्या मिसांत फावो ते बरी वांटो घेवच्याक सर आमची पातकां आमी वळखून घेवया हांव पातकी सगळेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसगुन्या अवसरान सांगता मनांची तोंडानुसार वायट आदरण आनी बरें सोडून हवेसाची पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदांचो आमकां वारमुरी सगळ्या दुर्गती भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सपदे देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून
आमकां ससनाच्या जिविता फावो. Amen. Somia kakutka, Somia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka, Somia kakutka. Mahima Deva, Mahima Deva, Mahima Deva, Umsargi ani shanti tacha ishta somsarni. सर्वे स्पोरा देवा सर्गिंचाराया सर्वोद्वेदात देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या कर वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सौम्या जेजू ख्रिस्ता पापाच्या एकल्या स्तुता. सौम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे हे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन प्रार्थूया. सर्वेस्परा खनवळ्या बापा जेजू खातीर आपले रगत फारयले त्या तुझ्या धर्मदुता भाग्यवन फिलिपाची आनी जाकोबाची आज आमी परब संभ्रम थाव तांच्या मागण्या खाण दी आनी तुझ्या पुताच्या कश्टा मरना आनी पुन्हा जिवंतपणान आमकां वांटो दी. अशें तुका रोप पळोवन ससना जादोशी जावं आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव पवित्रत्माच्या एकपणा जियेत आनी राजवाड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. साम पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वसा. भावांनो, हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमच्या उगडासाक हाडटां. ती तुमीच मानून घेतली आनी तांतूं तुमी आतांय स्थिर आसात. हांवें परगट केल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारान जडटल्यात. नांतर जालें तुमचो भवार्थ निर्फोळ जातलो. हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हण तुमकां दिलो तो संदेश हो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो, ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जालो. केफसाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टीक पडलो
उपरांत एकच फावटी 85 भावां 60 जाणांक तो दिश्टीक पडलो. तांचे मदले 60 जण आजून पर्यंत जिवन आसात, पूण थोडे मौन पावल्यात. उपरांत तो जाकोबाक दिश्टीक पडलो आनी त्या नंतर सोमेस्त धर्मदूतांक. शेवटी म्हयने भरती जायनासतना जल्मल्ल्या बरे म्हाकाय तो दिश्टीक पडलो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला. तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला. अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. तांचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला. शब्द ना, उतर ना, तांच्या ताळ्याचो आवाज आयकोंक येना. तरी तांचो ताळो पृथ्वीमेर शेकान शेक घासता. तांचो संदेश संवसाराच्या सिमा पर्यंत पावता. तांचो तांचो वावर वावर सगळ्या सगळ्या संवसाराक संवसाराक विस्तारला. विस्तारला. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. हांव वाट, सत आनी जिवीत म्हणटा सोमी. फिलिपा, कोण म्हाका देखता ताणें बापाक देखला. सर्वीस. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सुवे आसो. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशू मिया. त्यावेळी जेजून तोमासाक साप दिली. हांव वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरिफात गेल्ले शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाक तुमी वळखतात, पूण ह्या फुडां तुमी वळखतात आनी तुमी ताका पळयला. तो वळ फिलिपान तांच्या लागीं म्हळें, सोम्या, आमकां बाप दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणालो, फिलिपा, इतलो काळ हांव तुमचे सांगाता आसून हांव कोण म्हणून तुका समजोना मू. ताणें जाणें म्हाका पळयलां, ताणें बापाकी पळयलां. तशें आसता आमकां बापाक दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हणो येत. हांव बापा सोवे आसां आनी बाप म्हजे सोवे आसा, हे तूं सतमन्यनाय. हांव तुमचे लागीं उलयता ती उतरां म्हजेच हांव उलयना. बाप म्हजे सोवे रावून आपली कामां चलयता. हांव बापा सोवे आसां आनी बाप म्हजे सोवे आसा म्हणून हांव तुमकां सांगता. तें तुमी सतमाना. न्हय जाल्यार ही कामां पळोवन पुणीय सतमाना. सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सतमानता तो हांव करता ती कामां करतलो, तितलेंच न्हय ताज्या की वर्ती कामां करतलो. कित्याक हांव बापा सरशी वेता आनी बापाची महिमा पुता मरिफाद परगट जावच्याक म्हजे नांवे तुमी कितें विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हज्या नांवे मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. देवाचें उतार हें. वाकणे तुका क्रिस्त. आमचे उपसी जावं बापा, तूं
आमचे अर्पितां तुका ध्यान आमचे भेटयतां तुका कान घे बापा वाईन उंडो तुका भेटोसो साक्स आमच्या रस्ता वावरासो घे तू मोग आमच्या काळजासो कान घे बापा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पोदें देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर देव मानून घेवं प्रितीच्या बापा भाग्यवान पिलीप आनी जाकोब हांचे परबेज समायर आमी तुका वोमथाव ती देणी तूं स्विकार कर कश्टादग्नांत संपडल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची सेवा करून आमचो धर्म नितळ निर्मळ मनाची भक्ती जावं दी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांथय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासोया वैशामी करून फावो सर्वेस्परा पवित बापा सपदविधानी ससनाच्या देवा सर काळीनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासून पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित सभा पवित त्रायेची कुनां जावं ह्या संवसारांत सदां उच्चाक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशां परगट करच्या तुवें ती धर्मदूतांच्या बुनयादीर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन गायता आनी सर्गींच्या दळबारा संगाती संतोषां तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गीत तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गीत तुका जय जय बापा कोरोसो तूं पवित तूंच सगळ्या पवितपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या आसमे जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत आपले कुशेन कश मरून सुसूंकेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी खूर तुमचे पासो समोर पोवची तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नवी आनी ससणीकाराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पासो आनी समेस मनशा पासो तें वारावतलें हे म्हज्या उगडासा करात Power so good for God to young. Sonia Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनः जीवन पोन आम्ही बघता तुझ्या येण्या सोन्या जेसू आम्ही अद्रेकता
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सुमूड आनी सडवण्याची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेले आम समेजता. पवित्र आत्म्यारो एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांस आमच्या भाग्यवान बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रितिमागांत वाडय. पुन्हा जिवनपणो सोबर वसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळद कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळी तूं मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवंकार मोरये देवाचे माये संगती बगेवन धरून दुतांनी सरू काळी तुका मानवोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू तोय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडंतराची आज्ञा मनात धरून तांणी शिकयलेलें प्रार्थन दर घेवन मनोवया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सरेस्पराचो वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सडनदारा जेजू क्रिस्तांची येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदर काकुळतीन स पातकांतली सुटय आनी स आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. जेजू क्रिस्ता सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबा ताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचेही सगळे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाची शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाची शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर्वां सुभागी. सुम्या तुमी विद्रेवचे भाग म्हाका फोना, पूण तुजे एका सोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये
तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेसू मोच्या देवा, जेसू मोच्या राया, जेसू मोच्या देवा, मोच्या देवा, मोच्या सर्व काही सर्व सुना सोदून करो उस्वार, तुझे लागी आसा सोमिया, म्हाका जिवी दिवचे हे उतर. जेसू मोच्या देवा, जेसू मोच्या राया, जेसू मोच्या जीवा, मोच्या देवा, मोच्या सर्व. सुमी आमकां बाप दाखय इतलेंच आमकां पुरो. फिलीप, जो कोण म्हाका पातयेता तो म्हज्या बापाक पळयता. सरेस्पराक जय. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा, आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं आमची काळजां निर्मळ कर. अशें तुज्या धर्मदुता फिलिपा आनी जाकोबा बराबर तुज्या पुताक देखून आमकां तुका वळखूंक आनी ससनाची जिवी सोडूंक आमकां फावो कर. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाच्यानो, उपकार आठवणुची 2 उतरां. पयल्यान पयलें हांव फादर रॉबेलाक देव बरें करूं म्हणटा, वो आमकां अवकाश दिल्ल्याक. आनी तशेंच तुमकां सर्वांक हांगासर तुमी दोग पाद्रा पळयतात तांजानियाचे, हय आमचे सांगातात थंयसर ते सेवा दितात. थंयसर देव आपोवणे लाभून तांचे हर एका स्टेजीचें फॉर्मेशन करून आज ते पाद्र्याव जाला. तशें आमकां येदो म्हणसर 16 पाद्र्याव आसात थंयसर तांजानियांत. आनी तशेंच सदां 6:30 वयर आमकां दुसऱ्या स्टेजींत थंयसर तांचे फॉर्मेशन करचे ब्रदर्स आसात. आनी तुमकां आनी सगळ्यांक कळीत आसल्या प्रमाणे हर एका वर्सा थंयसर आमी मिशन संडे थंय कालेशान करता मिसावाक म्हणून. आनी अशें न्हय नासतना दुसरे आमकां जायते कुमो करतात. आनी देखून तांच्या नांवी आनी सर्व याजकां नांवी थंयसर सेवा दिवच्या याजकां तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच विक्षकांक कार्मेल केरान विक्षकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर मागता. सरेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सौपदेवदा देव बाप
पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतान आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सोम्यामी वेधांव कीर्तुची गाथांव उपकारांक तुझ्या अर्गा दितांव वाटेन तुझे सोलून मोगान तुझ्या रावूं संदेश तुजो गासूं आदार मागतांव फटाय सोडून सर्गी काणां वेतांव सोम्या कुरपेन कष्टान दुखान तुजेर पातयेवन मुखार सरतांव उर्बे सोम्या आमी वेतांव कीर्तुची गाथांव उपकारांक तुझ्या अर्गा दितांव वाटेन तुझे सोलून मोगान तुझ्या रावूं संदेश तुजो गासूं आदार मागतांव मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरे आशिर्वाद आमकां मागीर पवित्र आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.